प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनान तुमकां येवकार। पळोवया मुखेल खबरो। सरकारान तज्ञ नेमून बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान कितले लुकसाण जाला ते थारावचे। शाह कमिशनाच्या ह्या सुचोवण्याप्रमाणूच केल्या कमिटी। मुख्यमंत्र्यांचो दावो। सुप्रीम कोर्टाची 3 वांगड्यांची सीईसी आयतारा येता 3 दिसांचे गोंय भोवडे। आमदार समितीन मराठी अकादमीच्या भवनाची केली पळोवणी। कारभाराचो घेतलो नियाळ। कर्मचाऱ्यांकडच्यान समिती मेरेन पावल्यो कागाळी। सरकार अकादमीचेर प्रशासक घालता म्हूण बोवाळ। गोंय विधानसभेन 12 आमदारांचेर गुन्यांवकारी केशी। वेंचणुके गुबेर आविल्ले गुन्यांवकारी केशी आशिल्ले 38 उमेदवार। गुन्यांवकारी फाटभुंयेच्या उमेदवारांक तिकेटी दिवपाचे प्रमाण वाडले। एडीआराचो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्टाचेर केल्ल्या वक्तव्यावेल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीची मुख्यमंत्र्यांचेर टिका। पर्रीकाराक उतरां फिरोवपाची सवय। खासदार तारीक अनवर म्हणटा मायनिंगाचो प्रश्न व्हरतले प्रधानमंत्र्याकडे। आणि श्रीलंकेचो आदलो फास्ट बॉलर झोयसा जाव येता गोंयच्या क्रिकेट पंगडाचो फुडलो कोच। जीसीएचो सचिव चेतन म्हणटा झोयसान दाखयल्या तयारी। मात श्रीलंकेन कितें घडटा ताचेर निमून। खबर विस्तारान। बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान 35,000 कोटींची लूट जाल्या अशें म्हणे तरी हो आंकडो खासा तज्ञांची समिती घालून तपासचो अशें शाह कमिशनानूच आपल्या अहवालांत म्हळां। त्या प्रमाणूच आपणे कमिटी घाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां। खांडेपारकर कमिटी नेमतकच गरज नासतना सरकाराचेर टिका जाता अशें तांकां दिसता। सुप्रीम कोर्टाची 3 वांगड्यांची सीईसी आयतारा सावन 3 दिसांचे गोंय भोंवडेर येता। गोंयांत 35,000 कोटीचो मीन घुसपागोंदळ जाला अशें शाह आयोगान आपणाल्या अहवालांत म्हणलां। ह्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो अभ्यास करपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान न्यायमूर्ती RMS खांडेपारकाराच्या अध्यक्षतेखाला आनीक एक कमिटी नेमल्या। ह्या निर्णयाचेर काँग्रेस आनी पर्यावरणवाद्यांनी खर टिका केल्या। गोंयांत प्रत्यक्षान कितले लुकसाण जाला हें सोदून काडपा खातीर जाणकारांची एक समिती नेमची अशी शिफारस न्यायाधीश शाह आयोगानूच केल्या। अहवालाच्या 5व्या प्रकरणांत पान नंबर 11चेर शाह आयोग म्हणटा दरेक खण आनी हेर बेकायदेशीर मायनिंगांक लागून प्रत्यक्षान राज्याक कितले लुकसाण जाला ताचो हिशोब ह्या वाठारांतल्या जाणकारांच्या पंगडान करूंक जाय। खण वाठारांतली प्रत्यक्ष परिस्थिती आनी आवरिल्ली 3D लेजर मेजरमेंट यंत्रसामुग्री वापरून हे लुकसाण थारोवंक जाय। खण वाठारांतली प्रत्यक्ष परिस्थिती पळोवन आनी जाणकारांनी मेजरमेंट घेवन लुकसाणाचो हिशोब करूंक जाय ही गजाल ह्या शिफारसी वेल्यान स्पश्ट जाता। ही शिफारस पळयल्या उपरांत प्रस्न उपरासतात ते अशे। जाणकार नासतनाच शाह आयोगान लुकसाणीचो हिशोब केलो। माप घेवपाची यंत्रसामुग्री नासतनाच शाह आयोगान बेकायदेशीर मीन थारायले। गुगल मॅप घेवन आयोगान मॅपिंग केले आनी लुकसाण थारायला अशी टिका गोंयांतल्या कांय खण धन्यांनी केल्ली। ही गजाल खरी आसा। जाणकारांची कमिटी नेमची अशी शिफारस शाह आयोगानूच केल्ल्यान शाह आयोगाच्या अहवाला प्रमाण हांव खण धन्यांकडच्यान पैसे वसूल करूंक शकना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। ह्या देशान घटनेन आमच्या वेगवेगळी कोर्टांक बसयल्ले आसा। तांकां तांची जबाबदारी कायद्यान जें कितें जाता तें कायद्यान जाता काय ना तें कोणाचेर अन्याय जायना हें पळोवपाचें आसा। समजा हांवें कोणाचेर कारवाय चालू केली ताका अशें दिसलें आपल्यार अन्याय जाता जाल्यार तो कोर्टान वचपाक फ्री आसता। तो कोर्टान वता आनी कोर्ट कितें म्हणटा नॉर्मली की ताजेर खरोच अन्याय जाला काय ना हें पळोवया। ते पळय पर्यंत तूं थांब म्हणटा। दॅट इज स्टे अशें नॉर्मली आसता। सो हांव कोर्टान जर तूं स्टे दिवंक जायना जाल्यार हांवें ताका सगळ्यो संद्यो दिवच्यो पडटल्यो आनी कोर्टाक पटोवन दिवचें पडटलें फाल्यां की बाबा हांवें सगळी प्रक्रिया पूर्ण केली। सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ली कमिटी आयतारा गोंयांत पावता। ही कमिटी 3 दीस गोंयांत आसतली। इतले मजगती गोंयांतल्या बेकायदेशीर खणी विशीं ह्या कमिटीक म्हायती दिवपाक खण खात्याचे अधिकारी परत दिल्लीक गेल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे।
आमदार विष्णू वाघाच्या फुडारपणाखाला आमदार समितीन परवरेच्या गोमंतक मराठी अकादमीच्या भवनाची पळवणी केली। मराठी अकादमी सारखी चलना, सरकाराचो पैसो सारको वापरिनात, ते शिवाय अकादमीक निधी पावना अशा कागाळी आयिल्ल्यान सरकारान ही समिती घडयल्या। समितीचे इन्स्पेक्शन जावन अहवाल अजून येवपाचोच आसा। सरकार अकादमीचेर प्रशासक घालता काय कितें असो बोवाळ सध्या मराठी वावुरप्यां पडला। समितीक अकादमीचे कारभाराचो नियाळ घेवंक सांगला। सगळी चौकशी करून समिती आपलो अहवाल सरकाराक दितली। पळवणे वेळार पांडुरंग मडकयकार, नरेश सावळ हे आमदार आणि अकादमीचो अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर आणि हेर पदाधिकारी आशिल्ले। अकादमीची बिल्डिंग सारकी करपाचे काम जावंक नाशिल्ल्यान बिल्डिंग सामके वायट परिस्थितीन आसा। फायली आणि पुस्तकां दवरपाक आरमारी सुद्दां नात। अकादमी सरकारान दिल्लो निधी कसो उजार करता हाची चौकशी जातली अशें समितीच्या अध्यक्षान सांगले। विजीट करपाचो उद्देश आमकां मराठी भवनाची निर्मिती कितल्या टप्प्या मेरेन जाल्या ती पळोवपाक जाय आशिल्ली। सो आतां आमकां एसेस करूं जाय की सरकार कडच्यान कितलो पयसो आयिल्लो, मराठी भवना खातीर सर्वसामान्य लोकांनी कितलो निधी दिलो, कितलें काम जालें, कितलें उरलें, ताजें एक ब्रॉड एसेसमेंट आमकां करपाक जाय। सो आज आमी 3 मेंबर्स आमी तिगांनी पळयलें, ताजे पलीकडे आनी आमकां कांय सांगपाचें ना। आमी मागीर ताजेर विचार करतले। अजून तशें आमकां आमचें ऑब्जर्वेशन काय ना। आमदार विष्णू वाघाच्या फुडारपणाखाला सरकारान समिती अधिसूचित केल्या। अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक पगार सारको मेळना आणि कारभार सारको चलना अशी कागाळ गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांनी केल्ली। ही समिती असल्या कागाळींची चौकशी करतली आणि सरकाराक योग्य शिफारशी करतली। समितीचे इन्स्पेक्शन जावन अजून अहवाल येवपाचोच आसा, मात सरकार अकादमीचो कारभार सुदारपाक प्रशासक नेमता काय कितें असो बोवाळ सध्या मराठी वावुरप्यां मदीं पडला। रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे, प्रुडंट मिडिया खातीर। ओनू गोंय विधानसभेचे वेंचणुकेक उबे राविल्ल्या 38 उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्यो। ह्या 38 उमेदवारांतले 12 जाण वेंचून येवन आमदार जाल्यात। भाजपान 28 उमेदवार उबे केल्ले, तातूंतल्या 10 जाणांचेर जाल्यार काँग्रेसीच्या 9 उमेदवारांचेर केशी आशिल्ल्यो। गोवा इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ह्या संस्थांनी हो अहवाल जाहीर केला। गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांक तिकेट दिवपाचें प्रमाण 2007तले विधानसभा वेंचणुके परस अंदूचे वेंचणुकेन वाडला। पळयात रिपोर्ट। गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या लोकांक वेंचणुके खातीर तिकेट दिवपाची वृत्ती गोंयांत वाडत चल्ल्या। गोवा इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ह्या संस्थांनी उजवाडायिल्ल्या अहवाला प्रमाण मार्च 2012 जाल्ल्या वेंचणुकेंतल्या 213 उमेदवारां मदीं 38 उमेदवार गुन्यांवकारी फाटभुंयेचे आशिल्ले। हे प्रमाण 18% आसा। 2007 जाल्ल्या वेंचणुकेंत 15% उमेदवारां आड फौजदारी कागाळी आशिल्ल्यो। भाजपान 28 उमेदवार उबे केल्ले, तांचे मदल्या 10 उमेदवारांचेर केशी आशिल्ल्यो। काँग्रेसीन 32 उमेदवार उबे केल्ले, तातूंतल्या 9 उमेदवारांचेर केशी आशिल्ल्यो। तृणमूल काँग्रेसीन उबे केल्ल्या 19 उमेदवारां मदीं 4 उमेदवारांचेर कागाळी आशिल्ल्यो। राष्ट्रवादी काँग्रेसीन उबे केल्ल्या 7 पैकी 2 उमेदवारांचेर केशी आशिल्ल्यो। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या 40 आमदारां मदल्या 12 आमदारांनी म्हळ्यार 30% आमदारांनी तांचेर आशिल्ल्यो केशी जाहीर केल्ल्यो। 2007 जाल्ल्या वेंचणुकेंत 23% म्हळ्यार 9 आमदारांनी तांचेर केशी आशिल्ल्याचें जाहीर केल्लें। भाजपाचे 7, काँग्रेसीचे 3 आनी गोवा विकास पार्टीच्या एका आमदाराचेर केशी आसात। नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोचेर सगळ्यांत चड म्हळ्यार वट्ट 10 केशी आसात। खंडणी मागप आनी आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करपाचो आरोप तांचेर आसा। सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेराता आड तशेंच आरोप आसात। इतलेंच न्हय, 24% उमेदवारांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरूंक ना। तातूंत भाजपाचो आमदार विष्णू सुर्या वाघाचो आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। आता घेऊया एक विसव।